problem is the manning power. The manning plan पळय आसा it is not adequate. हांगा facility आसा but when there is a shortage of doctors and support staff, medical staff, technicians, so they are not in a position to provide them. That's why that they are already overloaded. So जेन्ना आमकां खबर आसा they are overloaded, आमी ते बारीक बारीक पळोवंक उपकारना. Give them what they want because they are giving it to us. If you equip them, if you give them staff, increase. See, there is आमी मॅनेजमेंटान शिकयल्ले VED म्हणून वायटल, एसेन्शियल, डिझायरेबल. अजुनूय त्या वायटलाचेरूच फंक्शन जाता. We have to go beyond essential. We have to go to a desirable level. That is the highest this of in management. Take South Goa hospital requirement to the desirable level so that no patient is required हांगच्यान शिफ्ट करपाची गरज ना. GMCन सगळें हांगाच जातलें. इफ NQAS नॅशनल क्वॉलिटी असेसमेंट स्टँडर्ड म्हणटा तांणी जर हांकां फर्स्ट प्रायज दिला, दॅट मीन्स वॉट एल्स इज रिक्वायर्ड. दे सपोज टू बी द बेस्ट हॉस्पिटल. बेस्ट हॉस्पिटल जर सर्विसीस लोकांक दिवपाक जाय, इक्विप देम, गिव मोर मॅन पॉवर. इन्स्टेड ऑफ आमी इन माय पॉयंट्स हांव तुमचे कडेन शेअर करता जे 2 ऑगस्ट हांवें पार्लमेंटान सबमीट केला. तातूंत हांवें बरोवन दिलां की आमी एम्स ओपन करपाची गरज ना. आमची पळय हॉस्पिटल आसा तांकां इक्वीप करया, ब्रिंग दॅट स्टँडर्ड हाय, गिव दॅम मोर डॉक्टर. एम्स करता अरे ह्या हॉस्पिटला कडेन शॉर्टेज आसा डॉक्टर, तूं नव्या हॉस्पिटलाक खंयचे हाडटले डॉक्टर एम्स करून. हाका आमी एम्स करया न्ही, बेटर दॅन एम्स बिकॉज दीस डॉक्टर्स आर क्वॉलिफायड, दे गिविंग द बेस्ट. लेट्स इक्वीप देम. वी हॅव टू इक्वीप देम. थंय आमी डॉक्टर्स इक्विपमेंट थंय अकॉर्डिंगली पोजिशन करपाक जाय. तेन्ना की लोड हांगा लेस जातलो, नाजाल्यार सगळे पेशंट हांगाच धाडून दितले. सो अशें खुबशे आमचे डिटेल डिस्कशन जालां. वी हॅव प्रॉमिस्ड देम फ्रॉम आवर सायड. वी वील प्रोवायड फूल सपोर्ट. प्लस आय वील बी टेकिंग अप सर्टन मॅटर्स विथ द हेल्थ मिनिस्टर. आणि इवन इफ सेंटराक हेल्थ मिनिस्ट्री तांचे कडेन जर टेकअप करपाक जाय, डेफिनेटली वी वील टेकअप. फायनली इट इज गोवा. आर पीपल ऑफ गोवा, नॉर्थ साऊथ खंयचे जावं, वी हॅव टू बेनिफीट. दॅट इज अ प्रॉमीस. वी आर वर्किंग ऑन अ एजेंडा दॅट बेस्ट फॉर गोवा. इट इज नोन एज डिमांड फॉर ग्रांट फॉर हेल्थ अँड फॅमिली अफेअर. तेन्ना आमी 2 तारखेर ऑगस्टाचे सांजचे 4 वाजता आमी 11 पॉयंट सबमीट केले. इट वेंट ऑन माय नेम, इट गॉट रजिस्टर्ड अँड वेन इट गोज आफ्टरवर्ड डायरेक्टली टू द कन्सर्न मिनिस्टर. इन दिस केस इट वॉज श्री JP नड्डा हू इज द हेल्थ मिनिस्टर. दुसऱ्या दिसा 11 आमचें नांव आयलें. येस, साऊथ गोवा MP हेज सबमिटेड. 11 पॉयंट खंयचे? वेन आय हॅड विजिटेड अ हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट चिकाली 1 वरास पयलीं, आनी ते स्टॅफान आमकां ते बारीक बारीक कितें तांची प्रॉब्लेम आसा ती सांगुल्ली. तातूंत सिक्युरिटी आशिल्ले ते हांवें घालें. सिरियल नंबर 5 आय हॅड मेन्शन सिक्युरिटी बट दॅट टायम वी हॅड प्रोजेक्टेड इन अ डिफरंट मॅनर की बाबा जेन्ना पेशंट सपोज केस सिरियस जाता, अनफॉर्च्युनेट जाता, तो सोंपता, समटायम्स रिलेटिव्स ऑर एटेंडंट अटॅक करूंक शकता. ते हातूंत घाल्ले आमी विथ दॅट रिजन. टुडे इट इज रेलेवंट दॅट इट सिक्युरिटी शूड बी प्रोवायडेड अक्रॉस. तांचे रिकॉर्ड किपींग आसा बरें, बट हाऊ इट कॅन बी एनहेन्स्ड. वी हॅव टू नाव मूव डिजिटल. ते आमी सांगलां दॅट वी हॅव टू गो डिजिटल. एक बरें कितें, एक हांगा सपोज पेशंट आयलो, ताची ID क्रिएट जाता, युनीक ID. तूं 4 वर्सांनी पासून यो, तुजो रिकॉर्ड थंय. हाऊ टू कीप दॅट रिकॉर्ड, कीप इट स्कॅन ऑर कीप इट समवेअर. तांकां सर्वर जाय. ऑल दीस IT सेटअप हॅज टू बी देयर. मागीर दुसरें म्हणल्यार एम्ब्युलन्सीस सँक्शन केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता ज्या दिसा सिनियर सिटीजनांनी हो मेमोरंडम दिलो, वेरी नेक्स्ट डे हेल्थ मिनिस्टरान अनावन्स केलें खंय 5 एम्ब्युलन्स आपुणूय दिता. विमन हू आर अबाउट टू गिव बर्थ, तांचो केअर, हे सगळे इन डिटेल वचोन असले एम्ब्युलन्सीस आसपाक जाय. GSIDC हॅज बीन फावंड वॉन्टिंग. तुमी तर एका सेक्शनान वचत वेर देर इज पेडियाट्रिक दीस, थंय कितें ती चेदरां बिदरां घालून कवर केलां, विच इज बॅड. हें जावंक उपकारना. GSIDC आमी म्हणटा ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चराक एन ऑल, ते खंय ना खंय फाटीं पडलेले आसा. सांगून गेले की सगळे तयारी जाता. सो आमी सडनली आयले.
आमी सुपरिटेंडंट ऑफ हेल्थ सर्विसेसाक मेवले डॉक्टर बोरकर आनी इट वेंट इन टू अ वेरी लॉंग डिस्कशन. आमकांय मातशें हें जातालें कित्याक तांचें बिजी शेड्यूल, बट दीस वॉज नॉट ओन्ली टू, इट इज नॉट टू फायंड फॉल्ट बट टू हेल्प. कित्याक आख्ख्या सावथ गोवाचें पॉप्युलेशन सगळें हांचेर डिपेंडंट आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी एप्रिशिएट करूंक सोदता डॉक्टर्स, नर्सीस, मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ, टेक्निशियन सगळे दे आर ओवरलोडेड. कित्याक आख्खे सावथ गोवाचे हांगा येता. एट द सेम टायम खंय आमकां कमी पडटा तेंय आशिल्लें, तांकां आमी एश्युरन्स दिलें. अशें बसून इन डिटेल आमी अशें खुबशे बरयलां एक 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 सब्जेक्टाचेर, बिकॉज फायनली वी हॅव टू मेक दीस सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट. आनी एक बरी खबर सांगची म्हळ्यार पळय, सेंट्रल एजन्सी आसा तांचे कितें क्रायटेरिया आसा. एक NCOS म्हूण एक दीस इज नॅशनल क्वॉलिटी असेसमेंट स्टँडर्ड पळय आसा, तातूंत दीस हॅज कम फर्स्ट. सावथ गोंयचो MP कॅप्टन बिर्याटो फेर्नांडीस आनी आयज सावथ गोंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान विजीट केलें. कांय दीस फाटीं मडगांवच्या सिटिजनांनी तांकां एक मेमोरेंडम दिल्लो आनी हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जायते प्रॉब्लम आहा ते तांकां बरोवन दिल्ले. सो हाका लागून आयज कॅप्टनान एक विजीट केलें हॉस्पिटलाक आनी तशेंच ते उपरांत सुपरिटेंडंट जो आसा डॉक्टर राजेंद्र बोरकर हाका मेवलो आनी तांचे मदीं डिस्कशन जालें. तशेंच कॅप्टना लागीं आमचे लागीं उलयतना कॅप्टनान सांगलां की कांय दिसां भितर हें हॉस्पिटल आपूण फावो ते भाशेन जाग्यार घालपाक ट्राय करतलो म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावय डायस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.